क्रिस्त येण्याचो काळ पयलें सातोळें सोमार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 8 वळी 5 ते 11. जेजू काफारनावान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शतपतीन ताका प्रार्थून मागले, सायबा, म्हजो चाकर घरान आरेन पडलेलो आसा आनी एक दोमोस वळवळटा. जेजून ताका म्हटले, हांव येता आनी ताका बरो करता. परचिपाळून शतपतीन म्हटले, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवय दुसऱ्यांच्या हाता खाला आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येताल्यांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलान मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेती आनी अस्तंती थावन जाय ती येतली आनी अब्राहाम, इसाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.